प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज तुमचे मदें येवन म्हाका जाय ती खुशालकाय भोगता आनी आमचे मदें ह्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक पळोवन हांव जायतो खुशाल जाता. एक जनरल नॉलेज विचारया मातशें तुमकोडे. गोंयचो CM कोण? प्रमोद सावंत. ओके. आतां तामिळनाडू एकलो चीफ मिनिस्टर आयला, CM आयला, ताचें नांव कितें? विजय थालापती. न्हू, आयकलां नांव तुमी न्हू? हो विजय थालापती जायत्या जाणांचो फेवरीट जाला. कित्याक? तो दुसऱ्या CM भाशेन न्हय, ताका भ्रश्टाचार म्हणटा तो लागना. तो बरें कोत्ता, लोकांचे बरें चिंता. आनी आमी पळयता सरप्रायज विजीट दिता. फाटीं खंयच्या हॉस्टेलान गेलो, सरप्रायज विजीट दिलें, ताका सगळें बरें जालेलें जाय, नितीन तो वागता. ही इज अ पर्सन ऑफ जस्टीस. आनी फाटीं प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ताणें एक स्टेटमेंट काडला आनी तो म्हणटा रेप केसीन बा कोण कन्विक्ट पळय आहा न्हू, तांची इन्स्टंट सजा जावपाक जायी. विथीन 24 hours तांकां मरणाची सजा फावो जावंक जाय. डेथ पेनल्टी फॉर दोज इनवॉल्ड इन रेप केसीस. बलात्कार करप्यांक 24 वरां मदें जावंक जाय. जायत्या जाणांक हें खूब आवडलें. इन्स्टंट जस्टीस जाता म्हणून खूब आवडलें. पूण कांय जाणां मातसो निशेध मारता. ते म्हणटा जोरी तर इनोसेंट मनशाक कन्विक्ट करीत जाल्यार तेवूय त्रास जावंक जाता. बिकॉज विथीन 24 hours मनशाचें इनोसेंस तुका कळना. आनी प्रितीच्या बाबडीनो, आमची इगोर्स माता कितें म्हणटा रिगार्डींग डेथ पेनल्टी? द चर्च इज नॉट फॉर डेथ पेनल्टी. पाप साहेब लिओन फाटीं 24 April 2026 ताणें एक कितें म्हणलेलें आहा. तो कितें म्हणटा? डेथ पेनल्टी इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज लायफ इज सेक्रेड. मनशाचो जीव जावन आसा पवित्र, देवाचें देणें. तेकाच लागून खंयच्या मनशाक आमच्यांनी मरणाची सजा दिवंक जायना. विजय थालापती जायतो बरो वावर करता, पूण मरणाची सजा आमच्यांनी दिवंक जायना. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमचो देव नितीवंत, गॉड इज जस्टीस, पूण तेच बरोबर आमचो देव खाकूतसार. हेंच आयचे पयले वाचप आमकां उगडास करता. आर गॉड इज अ मर्सिफूल गॉड. 24 hours मदें मनशाक काबार करूंक जाय, पूण आमचो देव तसो चिंतिना. देव मनशाक जाय तो सोयीक दिता. तेकाच लागून आयच्या पयल्या वाचपान जाणवायच्या पुस्तकान आमकां म्हणलेलें आहा. कितें म्हणटा? सर्वेस्परा, तूं इतलो बलिश्ट जावन, इतलें बळ तुजें आसून पासून तूं मनशा सवें सोंसणीकाय दाखयताय, दुलोबायेन वागताय, आनी तेच भाशेन मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तूं इतलो बलिश्ट, पूण आमकां पाशयेंसान तूं वागयताय. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देव मनशांक जाय ते सोयीक दिता. लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज टू चेंज आवर लायफ. कांय तेंप फाटीं म्हाका दिसता गेल्ल्या वर्साक तेच्या आदीं फादर रॉब गालिया येयल्लो न्हू गोंया. फादर रॉब गालिया, कितलीं जाणां गेल्लीं तेच्या कॉन्सर्टाक तुमी? हाव मेनी ऑफ यू हॅड गॉन फॉर फादर रॉब गालियाज कॉन्सर्ट? येस, जायतीं जाणां गेल्लीं. ओके, व्हेरी गुड. खूब बरें दिसलें. ताचें कॉन्सर्ट एकदम बरो जालो न्हू. काय बरो वाजयता, काय बरो कान तयार करता. आनी ताणें आपणाची जिविताची गोवायकी सांगली कॉन्सर्टाच्या टायमार. आनी ताणें एक बूक बरयला, एक पुस्तक बरयलां. कितें नांव त्या पुस्तकाचें? नांव कितें? ब्रेक थ्रू. हें पुस्तक आहा तुमचे कडेन? कितल्या जाणां कडेन आहा पुस्तक तें? हाव मेनी ऑफ यू हॅव गॉट दॅट बूक ऑफ फादर रॉब गालिया? ओनली वन पर्सन हॅज? एकल्या कडेच आहा? ओके. फादर रॉब गालिया तो एक यूथ आयकन जावन आसा. माल्टा देशांतलो ऑस्ट्रेलिया वावर करता, आखो संवसारभर भोंवता आनी आपल्या जिविताची गोवायकी तो दिता. आनी तो देवाच्या काकुतीची गोवायकी दिता. तो ह्या बुकान तूं वाचीत जाल्यार तो आपणा जिविताची इस्तोर सांगता. तो म्हणटा आपणाचें जिवीत सामकें देवाक मानून आसलें, तसलें जावन आसलें. By the age of 14, I had created a circle of hell around myself. अशें म्हणटा. आपूण म्हणटा सगळे तरेचे एडिक्शनान पडलो. ड्रग्स घेवंक लागलो, सिगरेटी ओडूंक लागलो, सोरो पिवंक लागलो, क्लबिंग करूंक लागलो, वायट सांगात्या बरोबर भोंवंक लागलो. आनी तरणाटे पिरायेरूच असल्या सगळ्या इफेर्नान जियेतेल्या भाशेन तो जियेतालो असो तो त्या बुकान सांगता. पूण तो म्हणटा देवाचे काकुतीन देवान आपणाक हितूंतलो सगळ्यांतलो भायर काडून आपणाक बरो करून आपणाक यादनीक जावपाक, पाद्री जावपाक आमंत्रण पासून दिलें. यू सी हाव गॉड गिव्स पीपल ऑपॉर्च्युनिटीज. फादर रॉब गालिया त्या पुस्तकान, ब्रेक थ्रू पुस्तकान
एक खबर सांगता, ती खबर तुमच्या मुखार दवरूंकशी दिसता. फादर रॉब गालेकरे म्हणटा, आपूण सेमिनारीन आसतना म्हणटा सांतिस्माच्या फुड्यान मागणें खोदतालो आनी सांतिस्माच्या फुड्यान रोजार मागणें खोदता आसतना आपल्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळूंक लागलीं असो तो म्हणटा. आनी तेन्ना म्हणटा जेजून आपले नोदरे मुखार एक देखावो दाखयलो. जीजस शोड मी अ विजन तो म्हणटा. आनी हो देखावो कसलो काय, रॉब गालिया पयस एक दोंगर हा आनी ह्या दोंगराचेर खुरीस हा तो पळयता. आनी आतां फादर रॉब गालिया वेता त्या दोंगरा सोरशी. ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स दॅट क्रॉस. लागीं पावता पावता तो पळयता त्या कुर्साचेर कोण उमकोळटा, जेजू उमकोळटा. तो वेता जेजूशीन आनी जेजूकूय ताचेर नदर मारता आनी म्हणटा, रॉब प्लीज गिव मी, रॉब दी म्हाका. आनी रॉब चिंता, जेजू कितें जाय तुका, रॉब दी म्हणटा आपणाक. वॉट डू यू वॉन्ट लॉर्ड. तेन्ना जेजू खंय आपल्या होड्ड्याक हात लायता आनी आपलें काळीज काडटा आनी रॉबाचे वाटेन दाखयता. आनी फादर रॉबाक समजता की जेजूक आपणाचें काळीज जाय म्हूण. रॉब खंय जेजू भाशेन आपणाकूय आपणाच्या छातीक हात लायता आनी आपणाचें काळीज काडटा आनी जेजू वाटेन दाखयता. आनी फादर रॉब म्हणटा, माय हार्ट वॉज सो कोल्ड. आपणाक कळ्ळें म्हणटा आपणाचें काळीज इतलें थंड जालेलें. आनी आपण म्हणटा जेन्ना जेजूचे वाटेन आपणाचें काळीज दाखयलें तेन्ना जेजून आपणाचें काळीज रॉबाच्या काळजाक तेंकयलें. आनी रॉब म्हणटा, जीजसीस हार्ट वॉज सो वॉर्म, माय हार्ट वॉज सो कोल्ड. पूण एकदां म्हजें काळीज जेजूच्या काळजाक लागलें म्हणटोच तीच ऊब म्हज्या काळजाक मेवली आनी म्हजें काळीजूय ती तोंडाय हाली ती गेली आनी बरें गरम जालें. तेन्ना म्हणटा आपणाचें काळीज आपणेन पोत्तून घातलें. And my heartbeat was matching the heartbeat of Jesus. आणि तेन्ना जेजू ताका सांगता, आता रॉब तूं वच आनी म्हज्या काळजाची खबर लोकांक सांग, थिंगा सकयल सांग. आनी रॉब म्हणटा, जेजू म्हाका थिंगा वचोंक नाका, तुजी शिनूच म्हाका रावोंक जाय. जेजू म्हणटा, ना, वच लोकांक म्हज्या मोगाची बरी खबर तूं सांग. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देव कितलो सोंसणीक आमचे सवें. फादर रॉब हाची गोवायकी एक खरीच आमकां दाखोळ कोत्ता की इतलो तो पातकान बुडलेलो आसतना पासून देवान ताका वाटायलो, देवान ताका निवाळलो, देवान ताका चान्स दिलो, एक सोयीक दिलो आपणाचें जिवीत न्हू सोडूंक. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां तेंच आयकूंक मेवता. जेजू एक वोपार सांगता. कसली वोपार? एका दोनयाची वोपार सांगता. ताणें शेतान कितें वोपलोलें? कसलें बी घातलेलें? गो घातलोलें. ही हॅड प्लांटेड वीट. ते सासवाचें मागीर आहा, पूण तेणें वोपलोलें न्हू. आनी मागीर कितें जालें? नेर आयली. ते वर वीड्स. आनी तेन्ना ताचे वावराडी म्हणटा, सायबा तुवें वोपलोलें पूण ही नेर हुंयच्यान आयली. आनी तो म्हणटा, हें दुस्मानाचें काम. आनी वावराडी चात्ता, तें उमटून काडया. तो म्हणटा, नाका, कित्याक तूं नेर उमटून काडशी जाल्यार बरें बी आहा तें तूं उमटून काडटोलय. रावया, मातशें दोगांयकूय बाराबर वाडो दी. आनी एकदां व्हडलें जालें म्हणटोच मागीर ती सगळी नेर काडून हांव पेणकुलां करून उज्यान उडयतलो आनी बरें गो काडून म्हज्या कोड्यान हांव बोत्तलो. म्हणजे कितें? दोनी वेळ दिता. द मास्टर इज गिवींग टायम. तेच भाशेन तुजें आनी म्हजें जिवीत प्रितीच्या बाबडीनो, मोगाच्या तोंडाट्यानो, देव आमकां वेळ दिता आमच्या जिविताचें सुदारप करूंक. आयज आमकांच आमी विचार करूंक जाय, हांव गो वो नेर हुंयच्यान कॅटेगरीन पडटा हांव. इन वीच कॅटेगरी एम आय द वीट ऑर एम आय द वीड? आयज प्रितीच्या बाबडीनो आमी नियाळ करूंक गरज. देवान आमकां सगल्यांक बरी रचल्यान, पूण हो दुस्मान कोण? देंवचारान आमकां पिड्यार केल्यांत, आमकां ताळणेन घातल्यांत, आमकां पातकान उडयल्यांत, पूण देव आमकां उमटून काडिना. देव आमकां वेळ दिता. यू स्टील हॅव टायम टू चेंज युअर लायफ. तुजें वायट सोडून दी आनी पोत्तून तूं गो जा. कम बॅक टू जीसस. देव आमकां वेळ दिता. देंवचार ताळणेन घालीत रावतलो. देंवचार कित्याक ताळणेन घालता काय मनशांक? वाय इज द डेवल पुटींग पीपल इन टू सीन? एक धाकटुली काणी सांगता. भुरगीं आहा हिंगासर न्हू. चिल्ड्रन, हाव मेनी ऑफ यू हॅव सीन अ फायर फ्लाय? काजुलो कितल्या जाणांनी पळयला? पीक पीक करून उजवाड दिता पळय तो. हाव मेनी ऑफ यू पळयला? काजुल्याक पळयला तुमी? हॅव यू सीन अ फायर फ्लाय? ओके, एक धाकटुली काणी सांगता. कोण एक काजुलो आहाल्लो खंय आनी त्या काजुल्या फाटल्यान एक सोरोप लागलो.
ताचे फाटीक सोरोप लागलो काजुल्या फाटल्यान आनी तो काजुलो खंय गेलो 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 आनी सोरोप ताच्या फाटीक फाटीक लागलो आनी मागीर काजुलो खंय थोकलो कांसार जालो आनी काजुल्यान खंय सोरपाक पळोवन विचारलें सोरपा तूं म्हाका दोचे पयलीं हांव 3 विचार कोत्ता तुका आनी सोरोप म्हणटा विचार तो म्हणटा फर्स्ट क्वेश्चन डू आय बिलोंग टू युअर फूड चेन डू आय बिलोंग टू युअर फूड चेन हांव एक बेश्टें हांव मुस्क म्हज्या असल्या मुस्कांक तूं खाताय सोरपा सोरोप म्हणटा ना तुमच्या असल्या मुस्कांक हांव खायना सेकंड क्वेश्चन हांवें केन्ना तुका वायट केलां हॅव आय हार्मड यू सोरपान म्हणलें ना तुवें म्हाका केन्नाच वायट करूंक ना थर्ड क्वेश्चन तशें जाल्यार तूं कित्याक म्हाका काबार करूंक सोदताय ते मुस्क फायरफ्लाय न्हू तो काजुलो सोरपा कडेन विचारता कित्याक काबार करूंक सोदता आनी सोरोप कितें म्हणटा आय कांट बेर टू सी यू शायनींग म्हज्यान पळोवंक जायना तूं काय बरो उजवाड दिता पळय तो तेकाच लागून म्हाका तुका काबार करूंक जाय तुज्या असल्या मुस्कांक हांव खायना तुवें म्हाका कांयच वायट करूना पूण म्हाका तुका कशे भाशेन काबार करूंक जाय कित्याक तूं पळय उजवाड दिता आय कांट बेर टू सी दॅट आय कांट बेर टू सी यू शायनींग देंवचाराचें तेंच जाता आमकां सगल्यांक जेजू सासणीक जिवीत बासायता सासणाचें जिवीत पूण देंवचारान पळोवंक जायना कित्याक देंवचाराक सासणीक जिवीत आहा ना ही डज नॉट हॅव इटर्नल लायफ पूण तुका आनी म्हाका जेजू सासणीक जिवीत बासायता देखूनच देंवचार म्हणटा म्हाका सासणीक जिवीत ना म्हाका स्वर्ग ना म्हाका इन्फेर्न सासणाच्या सासणाक जाल्यार तुका स्वर्ग कित्याक मेळोंक जाय तुजो स्वर्ग हांव चोरून वता आय एम गोइंग टू टेक अवे आय कांट बेर टू सी यू शायनींग आय कांट बेर टू सी यू गोइंग टू हेवन तेकाच लागून जाता ते भाशेन हांव तुका पिड्यार कोत्तलो काबार कोत्तलो ताळणेन घालतलो पातकान घालतलो पड तूं कसोय तरी तुका हांव खोणार खोण काडीत रावतलो तूं हुंच्या खोणान पडटाय तो पड दिस इज द जेलसी ऑफ द डेवल आनी जायती आमची भुरगीं जायती आमची तरणाटीं आयज देंवचाराच्या खोणान पडलेलीं आहा पातकाच्या खोणान पडलेलीं आहा सोयतानाच्या ताळणेक सांपडलेलीं आसात जाल्यार प्रितीच्या भावा भयणीनो मोगाच्या तरणाट्यानो मोगाच्या भुरग्यानो आयज जेजू तुका आनी म्हाका होच उगडास कोत्ता म्हजें सवें रिगून रावात रिमेन विथ मी तरणाट्यांनी आपणाची नांवां घालून काय बरें खुर्साक लायलां खूब बरें दिसता कित्याक जेजू म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फांटे म्हजें सवें रिगून रावशात जाल्यार हांव तुमचें सवें रिगून रावतलो जेजू तुका चॉयस दिता तुका जाय म्हजे बगरीक रावपाक हांव तुजें सवें रिगून रावतलो तूं म्हजे कडसून पयस वच हांवूय पयस रावतलो because it is your choice whether you want Jesus or you don't want Jesus. तर ह्या पवित्र मिसाचे बेटेन आमी वांटो घेता आसतना let us make a choice for Jesus. जेजू तूं म्हज्या जिविताचो माज तूं म्हाका जाय कित्याक तुजी विरेत म्हज्यान कांयच करूंक जायना तूं बासायता तें सासणाचें जिवीत म्हाका जाय आय वॉन्ट दॅट इटर्नल लायफ देंवचार तें चोरून व्हरोंक सोदता बिकॉज ही कांट बेर टू सी मी शायनींग पूण जेजू म्हाका तुका चिटकून रावंक जाय फादर रॉब घाल्या जे परी तुका चिटकून रावलो सांत बोक्त जे परी तुका चिटकून रावले म्हाकाय तुका चिटकून रावंक जाय म्हूण आयज जेजूक सांग सोड तोरीचें वायट सोडून दी आनी जेजूचो मोग तूं कर आनी हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसांतल्यान खेरीत आदार आनी आशिर्वाद आमकां जोण एकल्याक मागुया.